Page number 8, A17. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आनी जेजूच्या एकवटांत रावच्याक. कित्याक आमचे वस्तुंगी ताणें आमचो मोग केला तसो करूंक जायना, पूण आमकां तें जाय, पूण जायना. तो तुमची इंतेसां मागणी मनांत धरात आनी ह्या मिसाचें जे खरें इंतेसां आसा तें मनांत धरून ह्या मिसान वांटो घेतना आयज आमी भाग्यवंत कॉर्नेल, श्रेश्ठ गवळी आनी सिप्रियान धर्मध्यक्ष दोगूय रक्त साक्षी हांचे फेस्त समरमता. तर आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोक्षणें आतां आमी जोडून घेवया. सगल्या जाणां काळजान थंड म्हणया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून हो आशिर्वाद घेवया. सोर दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. मागुया. देवा आमच्या बापा, तुजे पोरजेचे सेवेक भाग्यवंत कॉर्नेलाक आनी सिप्रियानांक जागृत गवळी आनी काळजीदार रक्त साक्षी तुवें करून दिले. तांचे विनोतीन भावार्थांत आमकां गोट आनी थीर कोर आनी पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक भार घेवंक वावरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, ओदीक वडत्या देण्याचेर तुमचे दोळे लायात आनी सगल्या परस श्रेश्ठ वाट ती हांव तुमकां आतां दाखयतां. मनशाच्यो आनी देवदूतांच्यो भासो हांव उलयन, पूण म्हाका प्रिती मोग नासत जाल्यार हांव फकत एक वाचती घांट वो किणकिणट्या कांसाड्या सारको. देवाचो संदेश दिवचें देणें म्हाका आसत, सगल्या गुटांची वळख आनी सगली विद्या म्हाका आसत, आनी दोंगर लेगून एके सुवातेर थावन दुसरे सुवातेर उखलून दवरूंक म्हाका पूर्ण भावार्थ आसत. पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हांव कांयच न्हय. सगलें म्हजें आसलें नासलें तितलेंय वांटीन म्हजी कूड लेगून लासूंक दीन, पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हें म्हाका कित्याकूच उपकारोना. मोग म्हणल्यार सोंसणीकाय आनी दया. मोग वचता थंय नाटकाय ना, बोडाय ना आनी गर्व ना. मोग माणसुगेची शीम उतरोना, आपलो आदाव सोदिना, राग धरिना, वायट घेतलां तें मनांत बालगिना. उनितींत मोग खुशाल जायना, स्वतांत खुशाल जाता. मोग सगलें भोगसूंक, सगलें सोत मानूंक, सगल्यांचो बरवंसो धरूंक, सगलें सोंसूंक तयार आसा. देवाचो संदेश दिवचें देणें सोदतलें, आत्व्य भासो उलोवचें देणें नपयत जातलें, विदेचें देणें सोंपतलें,
पूण मोग कधीच सोरना, कित्याक विधयेचें देणें आनी देवाचो संदेश दिवचें देणें अपूर्ण, पूण सुपूर्ण तें येतोच सगलें अपूर्णते नाच जातलें. हांव भुरगो आसलो तेन्ना भुरग्या भाशेन उलयतालो, भुरग्या भाशेन वागतालो, भुरग्या भाशेन चिंततालो. पूण एकदां जाणटो जातूच भुरग्यापणावेलें वस्तूंक हांवें पाठ केली. आतां आमी आरशांतल्यान कशीं गैर गैर कितें पळयता, पूण मागीर आमी रूप रूप पळयतल्यो. आतां म्हाका वळख आसा ती अर्दी कुरी, मागीर देव म्हाका वळखता तसोच हांव ताका वळखतलों. आतां हीं तिनूच आसात, भावार्थ, भरमांचो आनी मोग, पूण हाचे मदें उत्तम तो मोग. देवाचें उतर हें. देवाचें वळकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. म्हणुया, जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सितार वाजोवन ताका दिनवासात, 10 तारांची किनोरी धरून ताका सदगीतां गायात. ताच्या मनाक एक नवें गीत रचून गायात. सगले तुमचे एकमतीन स्तोत्रां गायोन आनी ताची वाखाणणी करात. आमचो जबाब. जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. आमचो जबाब. जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां बागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विंचून काडल्या. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. आमचो जबाब. जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. तुजीं उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, ये सोस्तीच्या मनशांक कोणाक म्हूण हांव सोर करची. ती कोणा सारकीं मैदानार बसून एकामेकाक उलो मारून अशें म्हणटल्या भुरग्यां सारकीं तीं. आमी तुमकां वेणू वाजयलो पूण तुमी नाचलींच ना. आमी विलापले पूण तुमी रोडलीं नात. तर स्नान जाता जुवांव, जेवण खाण चाकी नासतना आनी सोरो पिये नासतना आयलो, आनी तुमी म्हणटात ताचेर देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवन आनी पिवन आयलो, आनी तुमी म्हणटात हो आसा पोटयो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस, दोन वसूलदारांचो आनी वैटव्यांचो इश्ट. तरी देव जाणवाय चूक नासलोली म्हूण तिच्या सगळ्या भुरग्यां उदेशी रुजू जावन येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. देवान एका गोराब्याक जायत्या वर्सांनी एक भुरगो दिल्लो. तो बरो वाडोंक लागलो आनी एकदम हुशार आसलोलो. सगळीं जाणां खूब खुशाल जातालीं ताची हुशारकाय पळोवन, ताचें स्वरूप पळोवन. आनी तो वाडटा वाडटा सगळ्या जाणांक जबरदस्तीन आपणाक जाय पळय तशें कोत्तालो. पूण सगळीं जाणां मानतालीं, कित्याक देवान ताका ही देणी दिल्ली आसा, कोण तरी बरो जातलो म्हणून. तो कोणाचें आयकोनासलोलो आनी ताका एक ना कितें म्हणटालो. ती आबोलाच जातालीं पूण सगळें सोंसतालीं. मागीर तो वाडलो, काजाद जालो आनी मागीर ताचोय भुरगो
तेच भाशेन कोत्तालो तेन्ना ताका समजोंक लागलें हांव कशे भाशेन वागतालो म्हजे पांय मांयक आनी दुसऱ्यांक कितलें पिडापीड दितालो कितें म्हूण केलें हांवें पूण तशेंच जाता म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमी असले अणभव घेतलेले आसात पूण त्या वेळार जेन्ना आमी धाकटीं आसता तेन्ना दुसऱ्यांनी आमकां देवाचो मोग दाखोवचो पडटा खूब त्याग सॅक्रिफीस करचो पडटा आनी आमी जाणो हें आमी आबोलाद जाता पूण तरी पूण देवा कडेन मागता आनी तो मागीर दिता केन्नाय आमी शीण कोत्ता कित्याक म्हणून तेणें हें केलां तें केलां पूण देव आमकां सगळ्या जाणांक समजून घेता आनी तो आमकां कुरपेनूय बोत्ता सट करून सगळें एकदम सोंपें जाता ओ तें सांवरांकूय आमकां म्हणल्यार घोठाय मेळटा हे भाशेन देव आमचे बरोबर वावुरता आयची वाचपां आमकां तेंच सांगतात पावलो आपल्या चिठीन कोरिंतकारांक अशें बरयता ह्या देण्या पासत तुमी वावरात हिंच्या देण्या पासत मोगा पासत आनी सगळ्या शुभवर्तमानकारांनी बरयल्लें आसा की देव जावन आसा हो मोग आमी देवाक आवडटा आमच्या एकामेकाच्या संबंदांनी म्हणटत ही सगळी पळय देणी आमकां देवान दिलेली आसा तातूंत तर आमी देवाक एकवटोन ती वापरिना जाल्यार मागीर अशें जातलें व्हडली बोडबोडाय कोत्तेले हांव खूब जाणा आमी पूण तातूंत कांय फायदो ना लोक म्हणटले हे बेश्टेत मागीर घोडेक आमकां सगळीं जाणावाय येतली आमी खूब जाणां आसतले हांव हो आमकां इतलो भावार्थ आसलो की सगळें मागीर आमच्यान आलोंक धोलोंक जाता पूण तें कांयच न्हय तातूंत तर मोग ना जाल्यार तें बेश्टेंच वयल्या वयलें पूण मोग कितें पळय तें सांगलां आमकां कितली सोंसणीकाय कितलें दुसऱ्यांक समजून घेवंक दुसऱ्यां पासत वावरूंक तांचेर विस्वास दवरूंक पूण मोग केन्ना काबार जायना पूण हें सगळें बाकीचें पळय देणी आसा ती सगळीं काबार जातलीं आनी तो आयलो की ना ताचो अणभव घडलो की ना हें कांयच न्ही कशें जावंक लागतलें कित्याक आमी भुरगीं कशीं उलयताले हांव पूण आतां तो आयलो म्हणटच आमकां ताची जाणावें मेळटा तो जशे भाशेन आसा ते भाशेन आमी जावंक लागतले हें सगळें हाचो सारांश हातून आसा भयणीनो आनी भावनो वय जेजू आनी जोआं बावतीस कित्याक आयलो जेजूक वाट दाखोवपाक तो देवाचो पूत म्हणून ताचें आमी आयकूंक जाय तो आयलो सगळ्यां बरोबर जेवण खावण आनी चड करून जे कोण पातकी आसलेले पातक्यां बरोबर तो आपलें जिवीत सादतालो कित्याक लागून तो ह्या संवसारांत आमी पातक्यां पासतूच आयिल्लो आसा आनी जितली आमी पातकां कोत्ता तो आमचे पासत सोंसता जशे भशेन त्या भुरग्यान मायन पायन कितलें सुसलें आपल्या पासत आतां ताका जाणवा येयली आनी तो आतां आपल्या भुरग्याचें सोंसूंक लागलो वय हे भाशेन देव आमचे मदें आपलें राज कोत्ता आनी ताका एकवटोन रावंक आमचें सगळेंच जिवीत म्हणून हितून ताण येता आश येता तर हे ताणयेक आशेक आमी कितें म्हणून करूंक जाय जेजूनूच आमकां सांगलां ताका एकवटोन रावात तो आमकां एकवटोन आसा पूण हें कशें सोंपेपणी जाता सुस्कार घेता तेन्ना स्वास घेता तेन्ना आमी जेजून बरोवन येता सुस्कार भायर सोडटना भितर आहा तितलें भायर काडया हे भाशेन ताचेर दवरलें की ना रोखडेंच तें नपयत जाता आनी तो आमकां आपल्या जिवितान बोत्ता हो अणभव आमी घेवया रातची तर न्हिदच्या 5 मिनट हे भाशेन करीत हांव गॅरंटी दिता तुमकां रातभर आमी चार्ज जातल्या जेजून चार्ज जातल्या जशे भाशेन मोबायल आमी चार्ज कोत्ता न्हय ते भाशेन आमी जेजून चार्ज जातले सकाळीं उठले म्हणत ताका एकवटोन उठया आनी पळयात दीसभर कुरपेन बरोवन आमचें जिवीत सोंपेपणी आमी जियेतले कसलेय संकश्ट येवं आमी हालचे ना दोलचे ना पयलीं वय मातशें दोलतलें हांव पूण रोखडींच आमी जेजूच्या ताब्यांत केलें की ना तें ताचें सगळें दवरलें की ना तें रोखडेंच ना जातलें आसतलें पूण आमी ताका जशे भशेन माय पाय मोग भुरग्यांक दाखयता ते भशेन आमकांय ती घोटाय मेळटली भुरग्यांकूच न्हय जाणटेल्यांक आनी आमचे बरोबरच्यांक हो देवाचो मोग दाखोवंक सगळीं आमी आमच्या हात अशें उंटेन दवरया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कारान जेजूक आमी एकवटोन रावया कुडींत मनांत ओतम्यांत तो बरोवन येता आपलेपण दवरचें न्हय
जशे भशेन भाग्योन जुआं बाप्तिस्तान म्हणलें तो अदीक वाडत वचोंक जाय, हांव उणो जायत वचोंक जाय, ते भशेन प्रत्येक सुस्कारांत जेजूक वाडोवंक दिवया आनी आमी उणी उणी जायत ताका एकवठून रावया. हे परी आतां आमी ताका एकवठून रावल्या म्हणटोच ताचे सोबे रावन सगल्या संवसारा पासत मागया. हें कोरोना व्हायरस पळय आयलां तें हिंच्याच व्हायरसा भशेन न्हय, हें वेगळेंच. तें सगळ्यांक आमकां भिरांतीन दवरता. कितें जातलें म्हणून आमकां खबर ना. आतां म्हणलें तूं आमी नोको कितें जाता पळय तें, पूण देव जाणो तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. तर आमी ताचे कडेन मागया ह्या कोरोना व्हायरसांतलें आमकां काड म्हणून तें काबार कर म्हणून, पूण आमचें जिवीत पोत्तून देवाचे येवजणे प्रमाणे घडोवन हाडूंक आनी त्या प्रमाणे आमी जिवंक. सूर पोदेदारा आनी काकूळसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती खोणवळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडार नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेच्या अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फाव तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page number 37, C22. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पुदेदाद देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्पुरा, कॉर्नेल आनी सिप्रियान तुज्या भाग्यवंत रक्त साक्षांच्या कोश्ट मोरणाच्या उगडासाक भेटयलोली तुजे पोरचेची देणी दोयेन मानून घे. जशी तांकां आपल्या कोश्ट दोग सुसूंक जेजूच्या ह्या बलिदाना वरवीं गोठाय मेळ्ळी, तशेंच आमचेर वायट विघ्न येता तेन्ना ह्याच बलिदाना वरवीं आमकांय थीरपण मेळूं तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदारा आनी शासनांच्या देवा, सोर काली आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कॉर्नेल आनी सिप्रियान तुज्या रोगता साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे असुकतायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं
तुझें बोळ संपूर्णायेन पोजोळायताय. देखून सुर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वच्या आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणी करोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू, तुझें मरण आमी समोरमताव, तुझें पुनर्जिवनपण आमी परगटाव, तुज्या येण्याक आमी ओंत्रेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिच्या पुती भाग्यवन झुजे, भाग्यवन दौरमदूत आनी सर्व घालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजू खरो मोग आमच्या जिवितांत आसा, पूण आमी ताच्या मोगान पेटोवन येवंक जाय. हें कशें जातलें? ताचेच कृपेन बरोवन, पूण आमी ताका सहकार करूंक जाय. सगळीं आमची चिंतना भावना बरीं वायट पोजणी सगळीं ताका दिवंक जाय आनी तो हें सगळें आमचें बदलतलो. बदललेलें आसा, बदलीत आसा. आनी इतलेंच न्हय, सगळीं जाणां आमचे कडेन मागण्याची विनंती करतात, प्रार्थून घेयात म्हणटात. आमी ताचे पासत मागया. सगळ्या जाणांक आमच्या मागण्यांत धरून जेजूक एकवटून म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनाच्या सासनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां घाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी आमच्या काळजांत शेवंक हें मागणें म्हणया आनी ताका आमच्या काळजान येवकार दिवया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page number 51, D9. दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. मोगाळ बापा, बाग्योंत कॉर्नेल आनी सिप्रियान रोक्त साक्षींचो उगडास करून तुज्या अचूक भुरग्यांक धीर दितल्या ह्या पवित्र जेवणांत आमी आतांच वांटो घेतला. ह्या भाग्यवंतांची देख घेवन शुभ वर्तमानाच्या स्वताक साक्षी दिवचे खातीर ह्या जेवणा वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचे गोठायन दोयाळपणी आमकां बोर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. ह्या फेस्ताची परबीं तुमकां सगळ्यांक बाग्योन, कॉर्नेल आनी सिप्रियान. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, जेजूच्या मोगान रावन आमी पातक्याचो मोग कोत्तेल्या अशे भशेन ताणें केलो. पूण जेन्ना वायट कोत्ताले तांकां रिस्केर हाडपाक मोगानूच तांकां ताणें दाखयली. तेच भशेन आमचें जिवीत जावं दी. भियेनाकात, धीर घेयात
जेन्ना आमी जेजू सगळें दुसऱ्यांक म्हणणें तूं बरो मार्ग दाखयतल्या जेजूचो मार्ग दाखयतल्या तेन्ना घोडेक आमकां सोंसचें पडटलें पूण भियेनाकात तो आहा आमचे बरोबर आनी आतां आशिर्वाद घेवया आनी सगळ्यांक वाचत आमी हो आशिर्वाद पाठोवया सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोरपोतेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन जेजूच्या मोगान बरोवन दुसऱ्यांचो मोग करूंक तुमकां धाडटा देवाचे वडोवकार बागेवन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोणेकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस कडेन मागचें आमचे उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा आमेन Page number 96, F23.